पान 116 I3 page 116. Deva solo ao voice Adadori avisorda Akavado saivyozola Adadori orduneta Saiti orsa takran bola Adadori orduneta Avoirache adorneva Adadori afimaka. सगळ्यांचे बरें दिसयो. Righteous body. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले मारिया रुसारिया फेर्नांदीस देवान आपणा सुशी आपूण वेले दोन वर्सां पडटात कसलें तिचें पातोक आसा जाल्यार देवान तें धुवन काडून सर्गेचे राजपाव करूंक आमी मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समृपता रिटा मोंटेरो आनीक साशा मोंटेरो देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक बरे भलायकी तांकां पाव करूं सगल्या वायटा विघ्नांतले राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया. कार्डोज वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता एल्माना मार्टिन्स डिसिल्वा एलेक्स फेर्नांदीस आफिसा वेगस विना वेगस एडेलिना लॉपिस लुसिया फेर्नांदीस झेवियर लॉपिस फॅनी डिसिल्वा अलेसिनो डिसोजा आनी पास्कुआल डिसोजा कित भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच मिडलिस्ट जसो झूज पेटलेले आसा सगल्या फुडाऱ्यांक देवान जाणवाय दिवंक आनीक हें झूज बेगीनूच सोंपूंक शांती घेवंक आनीक सगल्या बाबा भयणांक देवान राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूट तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. मोज भयण मानो देवाचेर जो कोण विस्वास दवर रावता ताका देव सांडिना. तशेंच देवाचें उतर जी कोण पाळटात उदार मनान आनी उदार काळजान मानून घेतात ती आपल्या जिवितांत देवाचें बरेंपण अनुभवूंक पावतात आनी हेच देवाचें बरेंपण दुसऱ्यां सोबे वांटूंक पावतात. असलें मन असलें काळीज आमकां जण एकल्याक फाव कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकवणीचें सांगूंक पातकियोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगडपुराध. हे सद भाग्यो सुदांच आंकवार मारे सगल्यांक दोतोराक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Amen. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर Isa काकूत कोर Isa काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे काचकें तें सांग तें आमकां दवरा.
सर्वेस्परा देवा तूं निरअपराधियांचो मोग कोत्ताय आनी तें ओगडायतल्यांक तूंच तें परतून दिताय. तुज्या सेवकाची काळसां तुजेशें ओडून हाड. हे परी तुज्या आत्म्याच्या उज्यान पेटून आमी बाबार्थान गोठ आनी कोरण्यांनी सुपळ जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे तें राजभोग चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरमायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदाराचेर पातयेता आनी जाचें कालीस सर्वेस्पराचेर ना त्या मनशांचेर शिराप. अरोण्यांतल्या सुकलोलें तोंड कशें तो. बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. अरोण्यांत सुक्या खोड्या जाग्यार खाऱ्या आनी लोक नासलोल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपलीं पालां उदकान पावयतल्या वालाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरीं तो. गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना. ताचीं पानां सदांच पांचवीं. पावस नासलोल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बगर तो कदींच रावना. कालीज म्हणल्यार सोगल्यावन घातकी. ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचे गूट कोणाक तावे. हांव सर्वेस्पर जोन एकल्याच्या काळजाचो ताव घेता. तोच कोरनान हांवूच विस्कुटून पळयता आनी जोन एकल्याच्या कोरण्या आनी वावराच्या फळां प्रमाणे मजुरी दिता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें वळखकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवता तो खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवता तो खरेंच बागी. जो मनीस नुस्त्यांची भूत घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी ओदोर्मी मनशांच्या सांगाता बसना तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनान नियालीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवता तो खरेंच बागी. व्हांवतेल्या वालाचे देगेर लायलेल्या रुखाक काला पोलमोणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरीं तो मनीस. सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोल. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवता तो खरेंच बागी. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय. दुबावावीन अशें न्हय. तो कोण जाणोय. वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नोश्ट्यांची वाट निसंतोणांक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवता तो खरेंच बागी. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुबागी.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यास सगळे आसूं. लोका प्रमाणे शुभवर्तमान. महिमा देवाक उत्सर्गी. जेजून फारिसेवांक सांगलें, कोण एकलो ग्रेस मनीस आसलो, तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसाक व्हडा दोबाच्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सकलो चोवणांनी बरोवन ताच्या दारवट्याशी पडून आसतालो. ग्रेस्ताचे मेजा वयलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चोवणां नेवतालीं. मागीर जालें तें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या कोपान व्हरून दवरलो. तो ग्रेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एमकोणांत आटे बिटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस जावन तेंकले आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा म्हजे चुचरे दूर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब तोंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव बारी वळवळटा. आनीक अब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास दवर. म्हूण तोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगतात. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुजेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण तुवें ताण हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमचें आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थारायलोलें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं परातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेवूय हे वळवळ्याचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिटकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार तें मन बदलतलें. शेके अब्रामान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्याचें तें आयकना जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. सोमयाचें शुभवर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. हाचें पयलें वाचप जेरोम्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. थंयसर जो मनीस आपणाचेर विस्वास दवरता, आपल्या बळाचेर पातयेता, आपले पदवेचेर पातयेता, आपल्या लागीं आसलेले गिरेस्तकायेचेर पातयेता, ताचें जिवीत कसलें तें थंयसर दिलां. जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदाराचेर पातयेता आनी जाचें काळी सर्वेस्पराचेर ना, तो अरण्यांतलें सुकलोलें तोंड कशें. अरण्यात सुकलोलें तोंड कशें. आनी दुसऱ्या सुवातेर थंयसर दिला, जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपली पाळां उदकांत पावतल्या व्हाळाचे देगेर रोयलेल्या झाडां वरीं तो. म्हाजे भयण मानू, जितले आमी देवाचेर विस्वास दवरता आनीक जितले आमी देवाक रिगून रावता तितलें म्हजे भयण मानू आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवंक पावता. देवाचें बळ आमकां मेवता, कृपा आमकां मेवता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू फारिसेवांक खबर सांगता ग्रेस मनीस आनी लाजाराची. जायते फावटी ही खबर आमी आयकल्या. ग्रेस मनशाचें नांव दिवंक ना, पूण हो गरीब मनीस आसा ताचें नांव आसा लाजारस. ताच्या दारवट्याशी तो पडून आसलो. एक वस्त म्हजे पयलीं बानू लाजाराच्या जिवितांतली ती नियाळूंक आमकां गरजेची. आनी ती म्हणल्यार ताची परिस्थिती इतली वायटो बी आसली की ताच्यान दुसरे सुवातेर वचून भीक मागूंक जायनासलें, दुसऱ्याच्या दारान वचूंक ताचे लागीं जायनासलें, आनीक ताचेर उपाय घेवंक जायनासलें. तो फक्त राजाच्या दारवट्याची थंयसर पडून आसतालो
आनीक सुणी येतालीं आनी ताची चोवणां नेवतालीं. म्हजी बहीण मानू हांगासर ताच्या जिवितांत इतली वायटो बी ताची परिस्थिती, पूण पासियन्स म्हणटा तें पेशन्स, पासियन्स काडून रावता तो, देवाचेर विस्वास दवरता तो. आनीक हाका लागून म्हजी बहीण मानू देवाचें बरेंपण ताच्या जिवितांत. आमच्या जिवितांत कितली व्हडली वायटो बी परिस्थिती जावं आमी भावार सोडून दिवंक पावना, बरवसोय सोडूंक दिवंक पावना. एके फावटी म्हजी भयण म्हणून आमच्या जिवितांत कितली व्हडली वायटो बी परिस्थिती येवं जायते उपाय आमचे लागीं आसतात आनी ते उपाय घेवन आमच्या जिवितांत आमी बरेंपण हाडूंक जाता, शांती हाडूंक जाता, कुशलकाय हाडूंक जाता. एक एक फावटी आमी ते उपाय घेवंक सोदिनात, एक एक फावटी आमी ते उपाय घेवंक सोदिनात. लाजारा लागीं कांयच उपाय नासले, तो थंयसर पडलेलो आसलो, पूण फक्त पेशन्स, पासियेंसान तो थंयसर रावलो. आपणाक कितें पडटलें, आपणाक कितें मेवतलें काय म्हूण. दुसरी वस्त म्हजी भयण म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां नियाळूंक मेवता आनी गरजेची ती म्हणल्यार निमाणें. ग्रेस मनीस अब्रामाक म्हणटा, कितें कर, म्हजे 5 भाव आसात, तेवूय हे वळवळ्याचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिटकावचें. सो थंयसर अब्राम कितें म्हणटा, तांकां मोजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकोचें. तेन्ना ग्रेस मनीस कितें म्हणटा, कोणूय तरी मेलोल्यांतलो कोणूय तांचे सोशी वचत जाल्यार तें मन बदलतलें. मेलोल्यांतलो कोणूय तरी वचत जाल्यार तें मन बदलतलें. आनी मागीर अब्राम बाब कितें म्हणटा, मोजेसाची आनी प्रवाद्याचे ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोकरितचें ना. आनी म्हजी भयण मानू हें सोंस जावन आसा. आजून पासून आमचें जिवीत आमी पळयात कशे तरेन जियेता. आमच्या कुटुंबान देखून कसलें आमची दुस्मानकाय, कशे तरेन आमी एकामेका सवें हो मोग हुस्को बरेंपण दाखोवंक पावना. जाणात आमी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत कितल्या दिसाचें, कशे तरेन आमी जिवीत जिवंक जाय. सर्गीचें राज्य आसा, सासणीक जिवीत आसा, सगळें आमी जाणात, सगळें आमी नियाळटा. पूण तरी आसतना जेन्ना आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय थंयसर आमी चुकता. जेन्ना एकामेकाक बोगसणें दिवंक जाय थंयसर आमी चुकता. जेन्ना आमचे मदें जें भावपण आसूंक जाय, बरे तरेन समाधान करूंक जाय, जे वस्तूचो आमी बरे तरेन वापर करूंक जाय थंयसर आमी चुकता. तर म्हजे भयण मानू ह्या वपारीचेर आनी जायते नियाळूंक मेवता, पूण ह्या 2 वस्तूंचेर आमी नियाळ करुया. आनीक आमचें जण एकल्याचें जिवीत देवाचेर विस्वास दवरून जिवया. आनी आमच्या जिवितांतली कदीय व्हडली वायटो बी परिस्थिती जावं देव आमकां सांडिना, देवाचेंच बळ घेवन देवाच्याच आदारान आमच्या जिवितांत तें बरेंपण हाडूंक, तशेंच देवान जी आमकां देणी दिल्यांत, जावं दुसऱ्या सगळें हुस्को दाखोवपाचो, मोगान जिवपाचें, बोगसण्याचें, हे देण्या वरवीं एकामेका सवें हें देवाचें बरेंपण अनुभवंक दिवंक तेच बापाची कृपान बळ सगळ्यांक मागुया. भेटून आमी गायन गावया. निश्कळोंक निर्मल उडो C 27 पान 30 आनी 9, C27 पेज 39. निश्कळोंक निर्मल उडो वेदीचेर आमी घालता, सासणाच्या पवित्र Something
म्हज्या बाबा भयणानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सत पदवेदार द्या बापाक मानतात असलें साव म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं आमी पिराचीत काळ पाळटाव ते पवित्र कर आनीक ह्या काळाच्यो रिती चाली भायल्यान पाळटाव त्यो भितरल्यान आमकां फळां दी सांग क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सगळे आसूं तुमचे काळजा उबारात आमी ती सर्वेस्वराताय वागता सर्वेस्पराक आमचे ते वागतीन वासूया वय वर्षां आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार सासनाचे देवा सर काळ सोदताय आमी तुका आदीन वाचूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपासा वरवीं आमी तुका आदीन वाचूंक तुजी कशी जाली हाचे वरवीं आमचे पातकी घर दमावून आनी आमकांच उणें करूंक दुबळ्या धाकट्यांक जेवण वांटूंक तुज्या उदारपणाची देख घेवंक आमी पावतले देखून मेजूंक जायना तितल्या देवदूता संगाती एका ताळ्यान तुजे मोहिमेची स्तुती गायता Povit, 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 Dolvarator sorbis for Dio. Sorgani samsar volea, luciamo e baba, Hosanna, Sorgi, sorves voraci navi, Ietato suvagi, Hosanna, 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 Sorgi. सर्वेस्परा करसो पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची इस देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूक आपकोशेन तो परत जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेचपरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांचे बॉक्स आनी मिरच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगड्यासा करात भावार्थाचो गुट Sumiami omudo kata ani edal title liedal title mali tu poro desu tu moro orgota देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडावन सर्वोच्च कास पेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगड्यास कर अशें लिवो आमच्या भाग्यून बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपन कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरच्यान ओतरून गेल्यात ते सगल्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर आमच्या काकृतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्ताची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंताक वार मारी देवाची माय संगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो धर्म दिता भाग्यो जुजेवास
सामगे सान फ्रांसीस शावे आणि सोर काय तुका मानुल्या ते सगल्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाकाणूक आनी मोहिमा गावक आमकां फाव कर सो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. पांच भयण मानव ते ग्रेस मनशा लागीं सगलें करूंक जातालें दिवंक जातालें पावूंक जातालो आदार करूंक जातालो हुस्को दाखोवंक जातालो मोग दाखोवंक जातालो आयज ते ग्रेस मनशा भाशेन आमच्या लागीं सगलें करूंक जाता दुसऱ्या सगळें मोग हुस्को बरेंपण दाखोवंक तर म्हजे भयण मानव हो मोग एकामेका सगळें हुस्को बरेंपण उदार काळीज आमी दाखोवया आनी जितलें आमी उदार जातले तितलें देवाचें आसणें आमच्या जिवितांत अनुभव पावतले आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांकूय देवाचें आसणें आमी अनुभव दिवंक पावतल्यो आनी दुसरी वस्त आमच्या जिवितांतली परिस्थिती कसलीय जावं तर मेनी वेज उपाय जायते आसात लाजारा लागीं कसलो उपाय नासलो तो थंयसर पडलेलो आसलो आनी सुणी ताची चोवणां नेवताली पूण देव आमच्या संगताक आसा देव आमकां बळान बदता देव आमकां आदार दिता सो ताचोच बळ ताचेंच आदार घेवन शांतीन खुशालकायेन आनी एक बरेपणान आमचें जिवीत जिवंक पावूं त्या जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्या बळ आनी कृपा जणेकल्याक मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुझी खोशी सालगार जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या वचता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणणे पडटी नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार त्या करून जिवितांत सबस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरशेन उतरेक तेण्याक आमकां तुज्या उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवड दी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक सोमी आजीच क्रिस्ता तुवेच्या दोरमताक म्हणले तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पुढच्या पोशबीच्या बाबाटाचेर दिसका आनी तुजे खोशये परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एक मोठ्यान सांबाळ जो जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोव्या आसूं एकामेका मोगान जेवची शांती दियात देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुपाकी सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली कोंबयांच्या वेळार आमी गायन गावया जेजू म्हज्या डी 16 पान 55 5
D16, page 55. Jesu moja 일골 벗어도 운창 사랴 같이 믿을 테니 너희 두지 가리스 마마오로네 아가도소 서로 못나가 너희 두지 가리스 마마오로네 아가도소 서로 못나가 단북을 하랴 어제 어디야 예수 어제 갈듯 서가매려 부랴 예 예수의 누가 쇼라우다 두지 시와 곳을 막아주나 예 예수의 누가 쇼라우다 두지 시와 곳을 막아주나 고리바지 두에는 미안하겠네 눈물하니 예수 믿고 서로 두 예수 두지 오미 그랬어 연애 예수 우리는 가르쳐 보자 두 예수 두지 오미 그랬어 연애 예수 우리는 가르쳐 보자 प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, आम्ही वांटो घेतला त्या बलिदानाचो पोळ आमचे जिणे सदांच उरसो कर आनी बऱ्या कोरण्यांनी तो ओदीक तीर्सव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हजे पयलीं आयज सांजे 5:30 वाजता आमी पादिकार कुटुंबाक भेट दिवंक येतले. आमारार ह्या वाड्यांत आमी ह्या दिसांनी कुटुंबाक भेट करता. तशेंच केच भशेन मिडल इस्ट हांगासर झूज पेटलेले आसा. ह्या दिसांनी आमी तेसाची मागणी करता तेन्ना आमचो तेस आमी ह्या झुजांत शांती येवंक झूज बेगीनूच बंद जावंक आमचो तेस आमी भेटोवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर पोतबिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून यात सोमयाचें शिवोत्तमान पुरगुटात. देवाचे ओडुपकार मागणे सामिगेल महापुडव्या लढायच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कांतीपणी मागता. आनी तूं सर्गेच्या दोलबाराच्या कुराक देवाचे पदवे सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणांत लुटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया. आय 9. जेजू मोच्या तुजेर हांव पातयेता. पान 119. आय 9 पेज 119.